आणि तुम्ही बायलांचेर एक आवय ती ना दिसूना पण आमकां हाडयला कित्याक हांगा आणि आमकां कित्याक चोरा भशेन हाडयला आमी कित्याक केला? रिप्रेझेंटेशन आमचे लिडर रिप्रेझेंटेशन केला हां कित्याक लागून आयला काय आता अंबानी सगळं कित्याक आमच्या लोकांचे घेतात रिप्रेझेंटेटिव्ह चोरा भशेन आमकां कित्याक बंद करून दवरलो आमी क्रिमिनल्स न्ही चेक कर डीजी इज देयर नो We want justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. बंद करात बंद करात दादागिरी बंद करा बंद करात बंद करात दादागिरी बंद करा We want Justice. We want जस्टिस जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है We want जस्टिस We want जस्टिस वंदे मातरम वंदे मातरम अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी माता की चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी बीजेपी सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी Justice! We want जस्टिस We want जस्टिस We want Justice! We want Justice! We want Justice! जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे प्रतिमा किती आयला तुम्ही प्रतिमा काल तुम्ही आता म्हणता महिलांच्या ना तुमचे तुम्ही महिला काँग्रेस तुम्ही म्हणता काल महिलांचेर अत्याचार झाला सो तेजेर जे काल मेलावली गांवांत जाल्ले आसा जे लोक चड करून भुरगीं आनी बायल्यो थंय प्रोटेस्ट करतालीं आनी प्रोटेस्ट म्हणटा ते डेमोक्रेटीक रायट आसता आयज हांगा खंय तरी हुकुमशाही चलिल्ली आसा गोंयांत हांगा बीजेपीचे सरकार हे दादागिरी एक तो हिटलर आशिल्लो तो तोंडार वार करतालो हे जे बीजेपीचे आसा आयज असली हिटलर जाल्ले आसा फाटल्यान साकून वार करपाक लागल्या वी कंडेम वॉट हॅज टेकन प्लेस येस्टरडे अ वुमन हॅज बीन स्टॅम्प्ड बाय अ पुलीस ऑफिसर and that video is gone viral. Dismiss him. Instead of dismissing him, they are giving 28 लोक जे प्रोटेस्ट करताले जे सपोर्टाक गेल्ले लोकांच्या ते बायलेक लागून गेल्ले तांचेर आयज FIR घातलेली आसा म्हणून आयकपाक येता तांकां अरेस्ट करपाक आसा म्हणून आमकां आयकपाक येवपाक लागला सो एक कितें सीख दिवपाक लागल्या तुमी आयज ती बायल कोणाची तरी आवय ती जाणटी मनीस आनी ताजेर तो हड्ड्यार पांय धरून वता म्हणल्यार ही खरेंच लजेची गजाल केल्ली आसा दिस इज टोटली अनडेमोक्रेटीक वी डिमांड that person I have heard that person is a right hand of the BJP government आणि खंय तरी ती वर्दी घालता तेन्ना पुलीस तांकां सांगता हांव तुमकां मान दिल्लो आसा वी रिस्पेक्ट ऑल द पुलीस ऑफ गोवा वी रिस्पेक्ट because you are here to protect the rights of the people, rights of the women. आयज सरकार म्हणटा बीजेपी बेटी पढाओ बेटी बचाओ आयज तुमचो नारा खंय गेले तुम्ही बेटी मारो तुमचे असले जाले आसा सो आमचो डिमांड आयज कितें आसा ते आमचे बाब लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब दिगंबर कामत सर आमचो GPCCचो अध्यक्ष जो आसा बाब बी चोडणकर तशेंच मेलावलीचे आमचे थोडे सपोर्टर हांगा आसा सगळे GPCचे कार्यकर्ता जे आसा ते हांगा आसा फक्त मेळपाक लायक DGPक आयज आमी लेटर दिवपा आसा आनी आमचे 2-3 आमी मुद्दे डिमांड दवरिल्ले आसा ते डिमांड तुमकां सर सांगतले मागीर ते आमचे डिमांड ते फुलफील करचे आनी बायलांनी जावं आनी पुलिसांनी सांगूंक सोदता की तुमी तुमचें काम प्रोटेक्टींग द सोसायटी करात लोकांक तुमी प्लीज येस मॅन जायनाकात कित्याक तुमी तुमच्याय घरात खंय तरी त्याच वयाची आवय आसपाक शकता आसत आनी बायले आसत तुमच्या हीच गजाल समज तुमच्या बायलेक व तुमच्या आवय कोण पांय धरून गेले जाल्यार तुमकां पट्टा आशिल्ले हे तुमी तुमच्या कॉन्सियसाक विचारात सो वी आर कम विथ द डिमांड्स
अँड वी आर शुअर दॅट वील बी गिविंग एन IGP DGP कोण आसा तांकां आमी सांगपाक सोदता की बाबा हे मुद्दे आसा तुमी पूण बी देर टू प्रोटेक्ट द पीपल डोंट बी दिस थिंग ऑफ सॉरी टू यूज दिस वर्ड डोंट बी दलाल्स ऑफ BJP पण पुलिसाक मी सांगपाक सोदता प्रतिमा काल तो इन्सिडंट झाला तो सकाळी झाला पण तुम्ही काल त्या सायटीर वचनासतना तुम्ही दुसरे दीस हांगासर येता म्हणल्यार तुमचो महिला काँग्रेसीचो म्हणटा हांव महिला कॉन्सेशन आशिल्लें हांव सकाळी पावलो महिला ही माझी वालपयची महिला काँग्रेसाची अध्यक्ष बाय रोशन देसाई ही माझी ब्लॉक प्रेसिडेंट रोशन देसाई म्हणटी वालपयची ब्लॉक प्रेसिडेंट आपल्या 15 बायलांकनी कमिटी घेवन आशिल्ली आणि ताचे बरोबर सपोर्टाक दशरथ आशिल्लो तशें आमचे DPCCचे वायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकर तशें आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब अमरनाथ पणजेकर तशें आमचे सेक्रेटरी बाब जनार्दन भंडारी सगळे लिस्ट दिवपाक आमी हांगा येवना आमी हांगा लोकांकली खातीर रायट प्रोटेक्ट करपा आयल्या आनी आयज आमी आसा हांगा आनी आमी हेजेर ओगी रावपाना फ्युचराक पळया तुमी आनी 2 दिसांनी कसलो बोवाळ जावपा आसा तो हे आमी केन्ना मानून घेवपाना नाही चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी we want justice we want justice we want justice पेट मागून घेतली काँग्रेसच्या मरे त्यांना तोडफोड करून सगळे ऑफिस नो कितें पावणी चल्ल्या 7-8 करतात पावणी चल्ल्या पावणी चल्ल्या आमी केन्ना एज्युकेशन अशें केला तुमी जर मारपाक सगळ्यांक वयता मरे आमी केन्ना काँग्रेसमॅनान केला कितें करता तुमी दादा कित्याक सगळे वयतले नो कित्याक सगळे जाण वयतले आमी कोणाचे हे करून विचार रे तो निलेश 5 कितें करतला रे गोंयकार मरे सगळे ऑफिस बेर सगळे हे कोण हे न्हू पाहिले न्हू आनी हेका आयला आमी नो कित्याक हे BJP सरकाराक भियेता आमचो सरकार येतलो संवर्धन पॉलिटिकल ट्रान्सफर मारी तुका आमी सांगून ते साखळी मारी पूण तूं भिनाका आमी आसा तुजे बरोबर गोंयच्यो भयणी आसा गोंयचे सगळे काँग्रेस पक्षच न्ही गोंयकार आसतले तुजे बरोबर आमी कांयच वोट करिना रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू ताका आमी 8 जाण तूं आतां